प्रभूचें शुभ वर्तमान. आनी जेजून नव्यान लोकांक आपोवन तांकां सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी सजमून घेयात. मनशा भायलें कितेंच तांचे भितर वचून तांकां मेली करूंक शकना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेली करतात. आनी लोकांक सांडून घरान भितर येतोच ताच्या शिसांनी ही वोपारी विशीं ताचे कडेन विचारलें. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी गिन्यान नासलोले मूं? भायल्यान कितेंच मनशा भितर वचून तांकां मेली करूंक शकना. तें तांच्या काळजांत रिगना, तें पोटांत वेता आनी शेकी भायर काकुसांत वेता म्हूण तुमी सजमनात. अशें सगळें कान नितोल म्हूण ताणें कोचीत सांगलें. आनी ताणें म्हणलें, मनशा भितरल्यो भायर सरतात त्योच वस्तू मनशाक मेली करतात. कित्याक भितर थावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें: वायट चिंतनां, पोजोळपण, चोरयो, खून, पोदवार, आपसवाट, खोटेपण, फटकीरपण, कामचार, निड्डूकाय, निंदा, गर्व, मुर्खेपण. हीं सगळीं वायटां भितर थावन भायर सरतात आनी मनशाक मेली करतात. देवाचें उतर हें.